बरं हे काँग्रेसचे डायरेक्शन कशें आसचें म्हाका पळय हांव तुका कोणाचें नांव घेना पूण कॅप्टन म्हाका तुजे कडल्यान जाय आमचे लोकूय पळयतात कशें काँग्रेसीन मुखार वचचें अशें तुका दिसता आतां हांवें म्हणलें तशें न्ही 6 म्हयने भितर असेंब्ली इलेक्शन जाता सी आमी सदां म्हणटा काँग्रेस इज एन आयडिया काँग्रेस वॉज बोर्न आउट ऑफ स्ट्रगल काँग्रेस स्ट्रगल इज द ओनली वे यस आनी इतले इश्यूज आसा वी हॅव टू बी ऑन द स्ट्रीट्स एवरी डे स्मार्ट मिटर पळयता बट तुमचे कडेन ऑर्गनायझेशनच ना Organization तुमचे कडेन आसा. MLA 3 जाण आसात तेय काम करना तांची तोंडां वेगवेगळे कडेन तुमचे कडेन असेंब्ली जाता तेन्ना सारकें कोर्स ऑफ एक्शन ठरना असेंब्लीन भितर मातशें तुमच्या लिडरांचे आनी बाकीच्या लोकांची तोंडां वेगवेगळे कडेन आसचे दिसतात बट सारकें प्लॅनिंग ना ऑर्गनायझेशन ना आनी स्ट्रॅटेजी ना ना पळय आय थिंक सो बेटर लेट देन नेवर फर्स्ट ऑफ ऑल सगल्यांनी आमी बराबरी बसपाक जाय हांव कोणा कडेन उलयल्लो एक बरो व्हडलो लिडर हांवें म्हळें आमच्या मिलिटरीन कितें आसता न्ही 2 जाण टॉप मिलिटरी लिडर्स आर नॉट डिफरन्स ऑफ दीस रुमान बंद केले मारले एकामेका भायर येताना हात घट धरून द सिग्नल सेंडिंग टू ऑल द बॅटेलियन सो अशें तूं कित्याक करना सो अशें सगळे लिडर घेवन बसपाचें आनी मारामारी कर म्हणना पूण भायर येवन बाबा चल आयच्यान आमी एकजुटीन आमी चल फायट लेट्स फायट मे बी आय थिंक सो दॅट इज द लास्ट रिसॉर्ट अँड मे बी आय हॅव टू डू दॅट ओके पूण तूं आतां पळय हायकमांडा मेळ्ळें तूं म्हणटा तुजे कडेन उलयलें तुजे कडेन तांणी कन्सल्ट केल्लें गोंयचे बद्दल तातूंत थंय कितें डिसिजन जाला ना दे टूक माय व्यूज म्हाका आपयलो फोन आयलो दे न्यू आय हॅड कम फॉर सम अदर दीस हय म्हणपाक लागलो तुका आपयला अमक्या टायमार हय यू बरं हांव गेलो आनी आय फेल्ट नायस कित्याक गोंयांत कितें इंडक्शन जाता आमकां विचारनात बट थंय दे व्हॅल्यूड माय सजेशन आय सेड दीस इज द थिंग दीस इज द थिंग गोंयांत इंडक्शन जाता तुका विचारना कोण ना माय ओनली थिंग इज म्हाका विचारिनाका हय तो पळय कार्यकर्ता आसा 5 वर्सां तो वतान पळय आनी पावसान पळय भोंवता ताका विचार आय एम ब्रिंगींग मिस्टर राजू इन टू द पार्टी इज इट ओके विथ यू करेक्ट इज हीज आयडियोलॉजी अँड फिलॉसॉफी मॅचिंग विथ दीस सारकें ताका कार्यकर्त्याक सांगता पळय वो घे तकलेर घालता या बीजेपी भशेन जालें which I have had difference of opinion. I have conveyed to leaders in Goa की पळय I will stand by you.